मायमोगाचो येवकार भक्तीपय बाळगी सुरवेक पळोवया हेडलायन्स। देशभरातल्या SIR कार्यावळीचो भाग म्हणून 4 नोव्हेंबरासावन गोंय दुसऱ्या टप्प्यात मतदार वळेरीत अपडेट करता सुरू। वेंचणूक आयोगाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशभरातल्या मतदार वळेरीत 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमदी गोंयचो आस्पाव। म्हजे घर हो वोट बँक स्कॅम, बेकायदेशीर घरांक करतात कायदेशीर, गोंयची वाट लावपाचो भाजपाचो हेत। हाचो फायदो 80% बिगर गोंयकारांक, RGPन आनी गोवा फॉरवर्डान संयुक्त पत्रकार परिशदेत केलो आरोप। गोंयच्या मळबांत परत दाटपाक लागला काळोख, मानता चक्रीवादळ जाला सक्रिय। IMDचो 29 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। देशभरांतल्यान SIR कार्यावळीचो एक भाग म्हणून 4 नोव्हेंबरासावन गोंय दुसऱ्या टप्प्यात मतदार वळेरी अपडेट सुरू करतलो। वेंचणूक आयोगाच्या दुसऱ्या टप्प्यात देशभरांतल्या मतदार वळेरीक 12 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांमदी गोंयचो आस्पाव आसा। 4 नोव्हेंबरासावन वेंचणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरविचाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात गोंय वांटो घेतलो। 12 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी मतदारांची माहिती अद्यावत करप आनी ताची पडताळणी करप हो या उपक्रमाचो हेत आसा। मतदार वळेरीचो मसुदो डिसेंबरांत जाहीर जातलो आनी निमाणी वळेरी फेब्रुवारी 2026 येवपाची शक्यताय आसा। या अपडेटाक लागून वेंचणूक प्रक्रियेची अचूकता आनी पारदर्शकताय वाडटली अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। बिहार में SIR के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में SIR से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले SIR की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। जैसा कि आप सबको पता है, SIR का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 BLOs, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी शुरू हो जाता है, तो किसी व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का अगर नाम छूट गया है तो अपना क्लेम वो जमा कर सकता है इंक्लूजन के लिए। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु,
उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस SIR की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। मुख्यमंत्री सावंत हांणी मतदार वळेरी अपडेटाक तेंको दिलो। निवळ मतदार रजिस्टरांक लोकशायेचो आधार अशें म्हळां। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख। म्हजें घर कम्युनिदाद जमनीचेर आसा। म्हजें घर येवजणेचो 80% फायदो बिगर गोंयकारांक मेळटा। जी बेकायदेशीरपणांनी घरां बांदल्यात तांकां कायदेशीर करून वोट बँक तयार करपाचो यत्न आसा। RGP आनी गोवा फॉरवर्डान संयुक्त पत्रकार परिशदेंत सरकाराचेर आरोप केलो। It is trying to say not only creating a vote bank but is instigating that vote bank against the opposition. RGPचो अध्यक्ष मनोज परब आणि RGPचो आमदार विरेश बोरकार हांचे सयत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान संयुक्त पत्रकार परिशद घेतली। गोंयकारांच्या जागेन बिगर गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान घरां बांदली। गोंयकारांक त्रास लेगीत जाले, पूण हो सरकार आता ती बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करून गोंयकारांची आणि गोंयची वाट लावपाक सोदता। विजयान थेट आरोप केला। आम्ही एक जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स 2 मुद्द्यांचेर घेतात। पयलो मुद्दो म्हणतो हे दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां। तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण सोदनासलो, तुमचेर कॉंत्र कोण आशिल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता। ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्साइट करता। कित्याचेर इन्साइट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता। ही लोकशाय, तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना। फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून रस्त्यार। सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन। आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें। वचून तूं भायर मिटिंगो घेता, जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता, ते सॅक्रोसॅंक्ट, हावज इज सॅक्रोसॅंक्ट, भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना। आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पीकर आशिल्लो, सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो, सो ताका हे कळूंकूच जाय कायदे। आनी दीस इज नॉट इन गुड टेस्ट एट ऑल। दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना, ते तुमचेर अशें उलयताले। उलयताले कितें उलयताले? आमी गोंयकारां खातीर उलयताले। आमी म्हणटाले की कोमुनिदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायझेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं। पावस खंयचो ऑक्टोबरान, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो। जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय, सगळे शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा। आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना, रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो। आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप, आनी हे गोंयचे शेतकारांक स्कीम हाडप। म्हजें शेत म्हणून तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर। जे शेती करतात ते गोंयकार, आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन। एक की लोकशाही जिती आसा काय म्हणून, दुसरें की तुमी प्रोवोक करतात ओपोजिशनाचेर। जो स्टँड आमी असेंब्लीन घेतला ताजे आमी भिनात, पूण तूं वचून दुसऱ्यांक इन्साइट करनाका।
आणि वील हॅव टू गो टू द गव्हर्नर टू ऑन दीस. कित्याक फाल्यां आमी जे हावजान उलयतात, आमी गोंयकारांचे प्रोटेक्शना खातीर थंय उलयतात, आमी अस्मिताय आमची राखपा खातीर उलयतात, आमच्यो जमनी राखपा खातीर उलयतात, हाज्या खातीर आमकां मारताले मरते. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडल्या, क्रॉप लॉस जाला, त्यांचो सर्वे करून तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो, आनी दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आतां तांकां जमीन प्रिपेर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आणि पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत, 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आतां कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30,000 टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार कित्याक देंवले हो सरकाराकडे स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार त्याकडे अभ्यास नासतलो. आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा, लोकांनी आमकां विधानसभेन पावयल्ले आसा. विधानसभेन जे आमी आवाज उठयता ह्याच कारणाक लागून, कित्याक तुमी इनलिगलिटीज ज्यो केल्ल्यो आसा, जो भायल्यांनी इनलिगल आमचो जागे जे हाडिल्ले आसा, ते जागे हाडून तेंच्यांनी येदे व्हडले स्ट्रक्चर्स थंय बांदले, येदे व्हडली घरां बांदली, कोण कमर्शियलूय जाल्ले आसा आनी कमर्शियली ते काम करीत आसा. आनी तांकां तुमी म्हाजें घर म्हणून लिगलायज करता. आमचो डिमांड क्लियर आसलो की तुवें जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो डिफायन केल्लो आसा हेंकां तुमी डिक्लेअर करचे आनी तांकां तुमी रेग्युलायज करचे. पण आयज तुमी कितें केलें की ह्यो ज्यो बस्ती आसा ह्यो सगळ्यो बस्तींक तुमी रेग्युलायज करपाक केलें. आनी दुसरे वाटेन तुम्ही अशें स्टेटमेंटां करता की हे करता, हे विरोध करता, फक्त विरोध करता. आतां विरोध कित्याक लागून करता हे तुमकां सांगलें. दुसरें, जेन्ना आमी पळयता की सान आंद्रे मतदारसंघात हितून इतलेंच कळटा की सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी सांताक्रूज आपोवपाचो म्हटल्यार सान आंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक चड बेनिफीट ना. मॅक्सिमम बेनिफीट आसा पळय तो सांताक्रूज म्हटल्यार जी चिंबेल बस्ती आसा, जी इंद्रानगर, ते बस्तीक कशे भशेन तुमी तांकां रेग्युलायज करपाक सोदता. बाब सुदीन ढवळीकाराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. ताणें तें बरें नाटक आपलें तुमी नवेच लायलें, पुणूच आमी काँग्रेस पार्टीन जो बोवाळ केलो ताजें फळ मेळ्ळें न्ही. की 20% जो वाड जावपाची आशिल्ली ताजो रोल बॅक कसो ताणें केलो. पूण कसो केलो की आपल्यान तें म्हणूंकच नाशिल्लें म्हूण ताणें बेसिकली तुमकां मिडियाक फटींग केल्लें आहा. आतां तुमी पळोवपाचें तुमी ताजेर कितें करतले तें. म्हजे वतीन हांव ताका जें अभिनंदन करता की ताणें तो रोल बॅक केलो म्हणून, कोणें सुदिनान. पूण एक मात ताका हें करूंक सोदता की इव्हेंट बी करची म्हणून, कितें उर्जा बचत उत्सव म्हणून फाल्यांच्यान इव्हेंट करून भोंवपा लागशात, तें सपना. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या कोयर वेवस्थापनाक उर्बा मेळटली खंय? केदार नायकान गोंय कोयर वेवस्थापन मंडळात महत्वाची बसका घेतली. साळगांव आनी पिर्णा वाठारांत ट्रक बेकायदेशीरपणान कोयर उडयताले. प्रस्तावित उपाय, ह्या ट्रकांचेर नदर दवरपाक आनी नियंत्रण दवरपाक महत्वाच्या सुवातींनी बूम बॅरियर आनी कॅमेरे बसयतले, केदार नायकान सांगले. सालिगांव गार्बेज प्लांटार सगळीकडलो येवपी कोयर बंद करून तो काकोड्या डायवर्ट केलो. आतां सालिगांवचो गार्बेज प्लांट बऱ्या रितीन काम करपाक लागला. आमी संबंधितांकडल्यान पुराय चवकशी केल्या, केदार नायकान सांगले. आज एक जॉईंट मीटिंग दवरलेली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, तांचे एमडी हरीश हांगोडकर आणि आमची पिलेन पंचायत आणि सालिगांव पंचायत आणि तशेंच कोंगेदादूय आयज ऑन बोर्ड आयिल्ले. लोकल्स कितलेशेच जे रेग्युलरली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो म्हणजे कितें इश्यू आसा ते फॉलो करताले. सो एक सुपरवायझरी कमिटी म्हणून एक काडपाची आशिल्ली, तेजेर डिस्कशन जालें आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आयज मिटींग कॉल आउट केल्ली एक बूम बॅरियर घालपाक. कितें जातालें तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी की सिवरेज टँकर खंयच्यान येताले आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाचो अप्रोच जो रोड आसा थंय रातचे हाडून ते सिवरेज सोडटाले. सो हे कशे तरी बंदी हाडपाक, हेजेर हे करपाक लागून इश्यू हो असो रिजॉल्व करपाक लागून आमी कंटिन्युअसली एक मिटींग फाटल्या दिसांनी चालू आशिल्ल्यो. आनी टू कम टू द कन्क्लुजन, आयज बूम बॅरियर जो आसा आमी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलो आसा. सिक्युरिटी कॅबिन थंय घातला आनी आमी ते आतां फाल्यां 2 दिसां भितर आमी इनॉग्रेट करतले. आनी बूम बॅरियर म्हणजे तो बॅरियर जेन्ना आसतलो खंयचीच गाडी त्या अप्रोच रोडांच्यान भितर येवंक मेळची ना. सो ज्यो म्हणजे कॅटल ग्रेजिंगाक जावं म्हणजे गायो थोडी येता गाय तांकां तेंच्यांनी सांगलां की आमी एक्सेस दिता.
जावं पंचायतींनी तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंचे कितें गाडयो आसा जाल्यार तांकां एक्सेस दिवचो म्हणून. हे सगळ्यांच डिस्कशन जाला. फुडले 2 ते 3 दिसां भितर आमी हेजें फावंडेशन म्हणजे इनॉग्रेशन ते बॉम्ब बॅरियराचें करता, जे करून जो इश्यू आशिल्लो म्हणजे कंटिन्युअसली भायल्यो गाडयो येवन हांगा वेस्ट डंप करताले. आमचो माळू मालीक ताच्या वॉर्डान कितलेशेच वेस्ट जे आसता कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ती हाडून तांच्या वॉर्डान डंप केलेली. तेंच्यांनी ताका ट्रेंचूय मारलेली, ट्रेंच भरून मागीर येवन उडोवपाक लागले. सो हे सगळे रिजॉल्व करपाक लागून आयज बूम बॅरियर आमी 2 दिसां भितर इनॉग्रेट करता, जे करून बॅरियर थंय पडटलो आनी भायल्यो गाडयो भितर येवंक शकचे ना. आणि वो एंटायर विसिनिटी ही जी आसा हांगा ते म्हणजे सिवरेज येवन डंप करताले, ते कन्स्ट्रक्शन वेस्ट येवन डंप करताले, बंद जातले. सो आयज सगळे जाण आमी हांगा आयल्या. थोडे हे आयज एबसंट आशिल्ले, ताका लागून आनीक मिटींग आमी परती थोडे दिसांनी घेतले. फर्स्ट मिटींगेचो तो एजेंडा भितर आशिल्लो. सो एक करून सालमोना स्प्रिंगेचो इश्यू बाळून काडलेलो. तेच्या भायर आमकां मार्मगोची हांगा येताली हे गार्बेज, कुंडाची गार्बेज येताली. सगळ्यो गार्बेज जी आसा ह्यो काकोरा प्लांटार ऑलरेडी डायवर्ट जालेली आसा आणि प्लांटाची कॅपॅसिटी सुद्धा आता भरपूर देवलेली आसा. अप्रॉक्सिमेटली 120 तेंच्यांनी सांगली वेट वेस्ट येता म्हणून. पयलीं सामकी ती हाय आशिल्ली, आतां नियंत्रण प्लांटाचेर आसा. सो रेग्युलर कितें कितें मॉनिटरींग प्लांटाक लागतलें आमकां एमडीन आनी तेंचे ऑफिशियल जे आसा तेंच्यांनी आमकां वेलकम केला की जेन्ना लागतली गरज लागतली कितें जाल्यार आमकां ते वेलकम करतले, आमकां प्लांटाची विजीट दितले. सो एक बरो पॉझिटिव्ह स्टेप घेवन हरीश एमडी जो आसा तो फुडें चललेलो आसा की लेट अस डू दिस इन अ ट्रान्सपरंट वे, म्हणजे पंचायतींकूय आनी लोकांकूय कॉन्फिडन्सान घेवन भितर कितें चल्ला प्लांटान हेच्या पयलीं जाल्यार आमकां सदांच डावट आसतालो की कितें सांगता आनी एक्चुअली कितें जाता हितून आमकां डावट आसतालो. पूण तो डावट सगळो क्लियर आयज एमडीन केलेलो आसा. तेंच्यांनी सांगलां की आमी केन्नाय आमी प्लांटान स्टेप इन करूंक शकता, आमी जावं पंचायत जावं, आनी आमी तेंच्यांनी सांगलां ते कितें कितें हें आसा तें आमी मॉनिटर करूंक शकता. आमकां बूम बॅरियर जावं बूम बॅरियर सो खूब ट्राय केली, हे केले. मागीर आमचो एमएलए येयलो, आमी एमएलए डिस्कस केले. सो त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी सांगलें की आमी बूम बॅरियर घालया म्हणून, प्लस ताका कॅमेरा. सो जेणे करून ज्यो गाडी एकदा भायर गेल्यो 24 त्यो परत्यो घेवचे ना भितर. फ्रॉम टुडे ओनली म्हणया 1 तारीख स्टार्ट हे करपाक आहा आमी. एमएलए कितें टायम मेळटलो ओपनिंग करपाक 1 तारीख आमी. सो एकदा तो बूम बॅरियर पडलो आनी कॅमेराज पडले काय हांगा काय जावचें ना आमकां. आता कितें आहा आनी आमी ताचेर लिस्ट मारला खंयचे खंयचे ते ट्रक येतात पयले गार्बेजीचे आनी पुलीस खंयच्यान येता पळय ते लिस्ट मागला. ते आमी ताका पंचायतींतल्यान लेटर करतले आनी आमी ते लिस्ट मागून घेतला. कित्याक फाल्यां मग ग्रामसभेक केन्नाय कपी घेता तेन्ना आमकां आनी विचारल्यान ताका दाखोवंक मेळटलें. पूण आमी ते लिस्ट मागतले आनी कितें उरलां तें मागतलें. सगळें बरे भशेन जालां. 37 years, these two villages have been facing this problem. For the first time in 37 years, an MLA has led from the front to call the people together, and along with the people, the People's Panchayat, the Panchayat of Pilen, the Panchayat of Saligao, and common citizens, along with GWMC, along with the GSPCB, and along with the plant operators, Hindustan Waste Treatment Plant, for the first time, everybody has come on a common platform to tackle this problem. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. 35वी सिनियर राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप सेपॅक टॅक्रो फॉर मेन अँड वुमन सर्त जाली. नावेली मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात ही सर्त बरीच रंगली. सेपॅक टॅक्रो ही चॅम्पियनशीप 23 ते 27 ऑक्टोबर मजगती जाली. दादले आणि बायलां खातीर सेपॅक टॅक्रो सर्तीन वट्ट 29 राज्यां वांटेकार जाल्ली. सर्तीच्या फायनलींत अखिल भारतीय पुलिसांच्या पंगडान दिल्लीचेर 2-0 अशा गुणांनी जैत मेळयले आणि अखिल भारतीय पुलिसांच्या चलयांच्या पंगडान मणिपुराक 2-1 अशा फरकान हारायले. उत्तर प्रदेशातल्या दादल्यांच्या पंगडान केरळाक 2-0 अशा हारायले, जाल्यार दिल्लीच्या चलयांच्या पंगडान आसामाक 2-0 अशा हारयले.
पार्टिसिपेट हुई है गर्ल्स, मैन एंड वुमन। 600 के लगभग हमारे प्लेयर्स यहाँ आए और 5 दिन के खेल में हमारे ऑफिशियल रेफरी बाकी सब जो फेडरेशन के ऑफिशियल, वो एसोसिएशन के ऑफिशियल सबने मिलके तो पर जो 5 दिन का जो खेल हुआ वो सक्सेस करने के लिए सबने मेहनत की है। हमारे योगेंद्र सिंह भैया जी सफेद फेडरेशन के इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट, और उनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे सफेद टकराव अभी चल रहा है। बहुत से हमारे बच्चों ने नेशनल खेल के इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट होके अच्छे से अच्छे काम के लिए परफॉर्म किया है। आयोजन करने का मौका यहाँ गोवा में दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ और सब उनके समिति के मेंबर्स उन्होंने इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। वेळी चर्च खेळामळार जाल्ले 20वी वेळी पंचायत कप सर्तीत एससी दवर्लीन पॅरिश यूथ नुवेक हारयले। 3-0 अशा गोलांनी ही सर्त रंगली। हे सर्तीत एससी दवर्लीन जैत मेळोवन चषकाचे फुडले फेरयेत सुवात मेळयली। दवर्लेच्या मेलकॉय मिरांडान गोल केलो आणि रायन फुर्तादोन आपली आघाडी दुप्पट केली। अर्धवेळ स्कोर बरोबरीत आशिल्लो। ते उपरांत मेलचॉयरान बरो खेळ करून दवर्ले वतीन जैतिवंत गोल केलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक। गोयच्या मळबांत परत काळोख दाटपाक लागला। मांथा चक्रीवादळ कांय प्रमाणात जापसालदार थारला। बंगालाच्या उपसागराचेर एक चक्रीवादळ घुंवता जाल्यार अरबी दर्याचेर आशिल्लो वेगळो कमी दाब कोंकण दर्यादेगेर वाऱ्याचो प्रमाण वाडयता। आयएमडीचो येल्लो अलर्ट 29 ऑक्टोबर मेरेन वाडयला। गोंयांत आनीक एक ढगाळ वातावरण सुरू जाल्ल्यान लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला। पावस फाटल्या सप्तकाच्या शेवटा इतलो खर आसचो पूण खर वारे अजूनही सक्रिय आसतले। बुधवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले। 29 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट। पावस उरतलो चालूच। पालसणां कोसळपाचो भय, हुंवार येवपाची शक्यताय। बुधवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।